निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोयसेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतले भायर काडले परसा फातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयले वाट ताणें तुर्तान सांडल्या. पेटल्या भांगाराचे वस्त्र करून ताणें ताचे स्तुती केल्या आनी ताका भले भेटयल्या. ताणें म्हळां, हो तुजो देव, ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सर्वेस्परान मोयसेक म्हळें, ही परसा कितल्या धारून काळजाचें मन हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोयसेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड शक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसवन भायर हाडलें, अशें इजिप्त घराणें सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बसयलें. आकाशाच्या नखेत्रां परे हांव तुमचे संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयलो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय, सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेबा लागीं तांणी एक वासरूं केलें आनी खडयलेल्या धातूचे मुर्ते मुखार ते सरपटले. आपल्या देवाचे महिमे बदला तन कातल्या बैलाक ताणें विंचलो. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय, सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत वर्थे कृत्यां केल्ल्या आपल्या तारका देवाक ती विसरली. हामाच्या देशांत विस्मिता केल्ल्या आनी थांबड्या दर्यांत भिरांकूळ कृत्यां केल्ल्या देवाक ती विसरली. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय, सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विंचून काडलोलो मोयसे मोदें पडलो. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय, सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू जुदेवांक सांगा लागलो, म्हजेच विशयांत हांव साक्ष देन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशयांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो म्हजे विशयांत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जुवांशे जन धाडले, ताणें स्वता विशयांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जायचे म्हणले खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशीवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवावन दिल्ले साक्षे प्रास वर्थी. बापान म्हाका करूंक दिल्यांत तीं कामां
आणि हांव खरेंच आसान तें खामा बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशयांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो थाळो केदेंच आयकोंक ना, ताचे मुखामोळे तुमी केदेंच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सतमानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासणेक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सशी येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशांच्या होगलापाक लबदल्लो न्हय, पूण हांव तुमकां वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवे हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवा थावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशे सतमानतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोइजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्हय? तस्सो मोइजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोइजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात. कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजेच विशयांत. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात? देवाचें उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्त.